अरे दादागिरी करपाक लागला का तुम्ही मला लोकांकडे लोक मेलो सुद्धा तुम्ही तुमचे लोक काय केलं तुम्ही सांगतेले असले व्हिडिओ कोणा उलाम चालेल तुम्ही हे करू नका सर तुका कन्फर्मेशन जाय तुझ्याने घ्या तू ठीक आहे चल पेडणेचो आदलो आमदार राजकीय सेटलमेंटा करतालो, आताचो आमदार मरणाची सेटलमेंटा करपाक लागला. या फुडें ही सेटलमेंटा आमकां सोंसची पडटली काय कितें? पेडणेकारांनी थेट प्रस्न केला. पेडण्या नव्यान गेल्ल्या रस्तो बळीचेर पेडणेकारांनी आयज बरोच बोवाळ घातलो, पूण आमदाराच्या सेटलमेंटान सगळी हवा काडून उडयली. पळयात पेडणेचो रिपोर्ट. धारगळ पेडण्या सुक्या कुळणात भिरांकूळ अपघात जालो. हायवेचे काम करपी ट्रकवालो पेडणेच्या एका जाण्टेल्याक चिड्डिलो आनी पळून गेलो. लोकांक कळटकच लोक फुर्योज जाले. हायवेचे काम सुरू जाल्ल्या पासून धारगळ ते पत्रादेवी मजगती 100 परस चड जाणांचे बळी हे काम करपी कंत्राटदाराच्या घाळपणांनी घेतल्यात. इतल्यान हे प्रकरण सोंपले ना. आमदार मदीं पडलो आनी ताणें खंय बळी गेल्ल्याच्या चल्याक पुलिशेंत सेटलमेंट करपाक लायले. आयकात पेडणेकाराच्या तोंडांतल्यान आमदाराची गाता. झाली कंप्लीट झाली मग फॉर्मॅलिटी कंप्लीट झाली मरे उदक मारू मरे शुअर की वाटतं. आयज शेमेच्या आडवणचे एक वयस्क व्यक्ती आयज हयसर अशोक बिलकॉन जे हांगा काम करता एका ट्रकान तेका चिरडून तेजी हत्या केल्ली आसा आनी पब्लिकांची डिमांड आसलो की तेका ड्रायव्हराक हाडचो तेजेर कारवाई करची मागीर कितें तें करचें. पूण पेडणेचो आमदार डायरेक्ट हांगा येता आनी सांगता चल सेटलमेंट करुया म्हणून. होच आमदार सांगतालो पयलीं जो पयलींचो आमदार आसलो तो 30% सेटलमेंट करता म्हणून. पूण आतां हो जग जाहीर सांगता की डायरेक्ट सेटलमेंटूच करुया. पूण हेज्या वयल्यान अशें कळटा आमच्या पेडणेच्या लोकांकूय कळटलें की जी घटना पेडण्यान जातली आनी जी घटना सेटलमेंटाक येतली तेका पयलो आमदार फुडें येतलो सेटलमेंट करच्या खातीर, जावं ते लोक आसूं नाजाल्यार कितेंय आसूं. आयज जेचो बापूय एक्सपायर जाला तेका घेवन पुलीस स्टेशनाचेर गेलो, तेका फुडें बसयला आनी तेका सांगता टर्म्स ऑफ सेटलमेंट तूं उलय म्हणटा PI कडेन. आतां हेका अधिकार कोणी दिलो तेका सांगपाक? जो भुरगो आसा तो रडटा कित्याक ताजो बापूय हांगा गेला. बापायक जो मारपी आसा तो मेळोंक ना. जो कंपनी आसा तेजे कागदा बिगदा चेक करिनासतना सगळे तेंच्यांनी आतां हे केल्लेले आसा. आनी हे प्रकरण चिरडच्या खातीर पयलो सुवातेर आमदार फुडें सरलोन सेटलमेंट केल्ले आसा. जशें आतां हांगा पुलिसांनीय सांगलें की आमदारान थंय सेटल केले आमकां बॉडी काडपाक सांगलें म्हणून. पेडण्याचो आमदार फक्त टोटल कमिशनाकूच आतां फुडें सरलेलो आसा. आतां कमिशनाची पर्संटेज खबर ना. गेलो आमदार 30% घेतलो, हेजी पर्संटेज खबर ना. आनी एक गजाल हांव सांगूं सोदतां की जे सेटलमेंट पुलीस स्टेशनाचेर जालें, ज्या सेटलमेंटाक PI आनी आमदार जबाबदार आसा, ह्यान फुडें जर आनी कितें घटना घडल्यो किंवा तेंच्या फॅमिलीन आनी कितें डिस्प्यूट जाले जाल्यार पूर्ण जबाबदार PI आनी MLAच आसतलो. आनी ह्यान फुडें सांगता म्हाका अशें रिक्वेस्ट करूंचे दिसता MLAक ह्या संपूर्ण मतदारसंघात जे एक्सिडंट जातले तेजे सगळे सेटलमेंट तेणी करूंक जाय. कारण ह्यो अशोका बिल्डकॉना खातीर तो फुडें येयल्लो आसा. आयज कितलोसोच तेंप जालो पेडणेकार ह्या हायवे वयली मरणां उक्त्या दोळ्यांनी पळयत येयल्यात. आयज पेडणेकारांनी पळयली तो अतिरेक. जिते जिवे मनशाक चिड्डुपी ड्रायव्हराक आदी धरात, त्या शिवाय कूड काडपाक दिवचे ना ह्या हट्टाक पेडणेकार पेटलेले. पूण पुलिसांकडेन आमदारान सेटलमेंट केल्ल्यान पुलिसांनी आज्ञेचें पालन केलें. 100 वयर बळी घेवपी कंत्राटदाराचे मनमानीचेर आळाबंद हाडपी ख्यास्त घडोवपी सरकाराक विचारपी गोंयांत कोणच ना काय कितें, असोय प्रस्न काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर विचारता. अजून पळयात तो MH07 ट्रक हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक विचारता की हो ट्रक रजिस्टर्ड आहा गोंयांत? भायल्या स्टेटीचो जर तर कमर्शियल व्हेकल जर तर दुसऱ्या स्टेटीन चलतलो जाल्यार तो स्थानीक रोड टॅक्स भरपा जाय. भरला ती पयली चौकशी करूनी. दुसरें, जेन्ना हो कॉन्ट्रॅक्ट दिला त्या कॉन्ट्रॅक्टान 100 कंडिशनां आसा. कितें आसा? सर्वीस रोड जावपाक जाय, इंटरसेक्शनाक पयली अरेंजमेंट आसा, इंटरसेक्शनाक अरेंजमेंट कशें काम करपाक चालू दिलें? म्हणजे तुम्ही गोंयकारांक मारीत रावतले आणि आमदार वचून पुलीस स्टेशनार सेटलमेंट करतलो? कोण विचारपी ना ह्या सरकाराक? आज एक
जेन्ना हो हायवे बांदताले ते MVRन कितल्या गोंयकारांक मारल्यात हे पेडणेच्या लोकांक खबर आहा. म्हाका दिसता दिस इज कंप्लीट फेल्युअर ऑफ द सरकार. तुम्ही गोंयकारांक त्रास करता मरे. होय, भायलो ट्रक आज गोंयांत चलता जाल्यार त्या ट्रकाचे वर्दिनेस कोणें चॅक केला? RTOन केला. कित्याक आज RTO हांगा ना? आणि ऑडिट सगळे लोकांक उजीर जावनी. जे आज हांगा लोक पळय आसात ह्या लोकांक खबर आहा कशे त्रास करता. टॅक्सीवाल्यान बेल्ट घालून ताका ते फायन मारता. आमकां सगळ्यांक फायन मारता आमकां. ह्या ट्रकाचे कितें? म्हजो प्रश्न ह्या सरकाराक आणि ह्या मंत्र्याक, चड करून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्री आणि PWD मिनिस्टर, जर तर तुम्ही आज हो लिंक रोड बांधतात, लिंक रोड ऑल्सो इज अ स्कॅम. आम्ही सदांच सांगला हो लिंक रोड वॉज अ पार्ट ऑफ मोरपा प्रोजेक्ट. जेन्ना PPT तुम्ही दिलो GMRक, हो रस्तो ताजो पार्ट आशिल्लो. हो सरकारान ते स्कॅम करून परत आनी एक कॉन्ट्रॅक्ट दिला. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी.